सगळ्यो शाळा बऱ्यो चलतात अशें आसूनय शाळांच्या विलिनीकरणाचो विशय मात आमच्या लक्षांत आयिल्लो ना। शाळा विलीन जातल्यो अशें कालूच शिक्षकांनी सांगलां, पूण हाचे फाटलें कारण मात अस्पश्ट आसून हो निर्णय आमकां मान्य नाशिल्ल्याचें प्रियोळचे थळावे सांगतात। गाळवाडा, गांवठण आनी आफेवाळ वाठारांतली शाळा शिफ्ट करपाची गजाल शिक्षकांनी आमच्या कानार घातल्या खरी, पूण आमचे ह्या गजालीक खर विरोध आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। ज्यो आमच्यो मागीलवाडे एक आसा, मागीर प्रियोळ गांवठण प्रियोळ एक आसा, मागीर गाळवाडा प्रियोळ आसा आनी गांवठण आसा, गांवठण शाळा आनी आपेवाळ शाळा अश्यो ज्यो आसा त्यो सगळ्यो शिफ्ट करपाच्यो म्हणून आमकां टिचर्सांनी सांगलेलें आसा आनी टिचर्सांक आमी सांगलेलें आसा हें केन्नाच पॉसिबल जावचें ना। आमी जाय जाल्यार CMाक सुद्दां रिक्वेस्ट करता की अशें अशें आमची गांवची शाळा ही आमकां जाय, कित्याक आमी जेन्ना CM परिजर भाई आशिल्लो तेन्ना आमी जी रिनोवेट आसा ती करून घेतलेली आसा। परत हे शाळेची ही आसा ती परिस्थिती बरी आशिल्ली, 1+1 आशिल्ली। हांगा आमचें एक स्वप्न आशिल्लें की बालवाडी सुद्दां आमची हे शाळेंत जावची। जर तर गोवोरमेंटाक जर अशें जे शाळा दिसता जाल्यार बालवाडी कित्याक सारक्यो करिना। आतां आमचेच बालवाडीक जवळ जवळ 13 भुरगे आशिल्ले, 13 भुरग्याचे जर बालवाडी पळयल्यार हांगा आसा। परत म्हाका पिसगाळी ह्या वार्डाक जे आसा ते पिसगाळी लागता, पिसगाळची बालवाडी पळया, थंय बालवाडी तशीच आसा, घरांक चलता। पूण थंय कित्याक जाय सारकें? ते जर सारकें जाल्यार भुरगे वेवस्थीत प्रायमरीकूच उरतले आशिल्ले। सरकाराचें एक धोरण येयलां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें की जी कमी पटसंख्या आसा त्यो शाळा सगळ्यो मर्ज करच्यो म्हणून। पूण म्हाका अशें दिसता की कमी आसूं जावं जास्त आसूं ज्यो प्राथमीक शाळा आसात त्यो चलोवंक जायो आनी आमचे भुरग्याचें शिक्षण हें मातृभाशेंतल्यानूच जावंक जाय। आतां हें मातृभाशेंतल्यान जातलें जाल्यार ताका सरकारान सुविधा दिवच्यो, टिचर्स दिवचे। आमचे शाळेंत सद्या आतां 26 भुरगीं आसात। आतां 26 भुरगीं मर्ज करतना केरी व्हरोन तुमी जेन्ना मर्ज करतले जावं 2-3 किलोमिटर पयस, तेन्ना ते भुरग्यांक त्रास जातले, भुरग्या बरोबर पालकांकूय त्रास जातले। त्यो मर्ज नाकडा आसा त्योच शाळा तुमी चलोवच्यो। मग सांगलं तेजे प्रमाणे आमी ही शाळा दवरपाची आमी गोवोरमेंटा कडेन मागणी करता आनी जो फुडलो प्रोसेस जो गोवोरमेंटान आसा तो बाकीचे कडेन कितें चालू, पूण आमची शाळा ही आमकां हांगा जाय।